नमस्कार. परत एक फावट आवाज गोयचो बुलेटिन येवकार. हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. सांगेर एका गाडयेंतल्यान धरली 10 कोटींची देव माशाची ओकारी. सांगे पुलिसांची कारवाय. 3 जाणांक अटक. केंद्र सरकारा कडल्यान अजून मेरेन कोविड संबंधित येवंक ना मार्गदर्शन तत्वां. कोविडाक लागून कोणाकूच भिवपाची गरज ना, सांगता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. नावेली सांखळे वाठारांत सहकारी कामगाराचेर खुनी हल्लो करून पळ काडिल्ल्या दोगा दुबावीत आरोपींक दिवचल पुलिशेन केली अटक. जखमी कामगाराचेर बांबोळेच्या जीएमसीन उपचार सुरू. साळगांव कळंगुटे मुखेल रस्त्यार रेंटो कॅब आनी ओमनी कारी मदीं भिरांकूळ अपघात. अपघातान ओमनी कार चालकाक जाल्या गंभीर दुखापत. साळगांव पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू. बस्तोडा हल्लो प्रकरणात भाजपाच्या थळाव्या कार्यकर्त्यांचो महत्वाचो सहभाग. हळदणचो आमदार कालुसाचो आरोप. बेटी बचाव बेटी पढावचो नारो दिवपी भाजप सरकार ओगी कित्याक म्हूण प्रस्न. कोलवा सेंट एंथनी कपेला लागसार सापडले 6 म्हयन्यांचे व्यवहारस भुरगे. थळाव्यांनी पळयले उपरांत केले पुलिसांक पाचारण. चली भुरग्याची केली वेचकी तपासणी. पुलीस करतात तपास. आता खबरो विस्तारांत. सांग्यार एका गाडयेंतल्यान 10 कोटी 25 हजाराची देवमाशाची ओकारी पुलिसांनी जप्त केली. हे विशीं पुलिसांक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत ताणें देवाणघेवाणीची वाठारांत धाड घालीत ही मोठी कारवाय केली. एक कारूय जप्त केल्या. ह्या प्रकरणांत 3 जाणांक पुलिशेन अटक केल्या. ह्या देवमाशाच्या ओकारीक आंतरराष्ट्रीय बाजारांत व्हडली मागणी आसा. ह्या ओकारीचो वापर करून व्हडल्या व्हडल्या ब्रँडाचे परफ्यूम तयार करतात. तुम्ही पळयता आमी आसा सांगे पुलीस स्टेशना कडेन आनी खंय तरी काल रातची एक सांगे पुलिसांनी बरी कामगिरी केली आसा. ती म्हणजे जे वेल्स वॉमिटींग जे वेल वॉमिटींग म्हळ्यार ताका इंग्लिशीन एम्ब्रिज म्हणटा. आनी हे खंय तरी सबस्टन्स आसा जी वॉमीट करता तेजो इंटरनॅशनल मार्केटांक बरो वॅल्यू आसा. आनी ते वॉमिटींग करता ताका हाय ब्रँड परफ्यूम करपाक यूज करता. आनी काल खंय तरी हे सबस्टन्स खंय तरी सांग्यार दाबामो जी पेप्सी प्रायवेट लिमिटेड हांगा खंय तरी हे एरियेक ती डील जावपाक आशिल्ली. तांकां सांगे पुलिसां हे सोर्साचो जो जितेंद्र नायक जो फूल PI आसा तांकां पुलिसांक हेजे बद्दल म्हायती मेळ्ळी आनी तेणी ताबडतोब अरावंड 12 सुमार जी डील जाताली तेन्ना हे जे सबस्टंट आसा अरावंड 10 करोड 6,25,000 तेणी जप्त केल्ले आसा. आनी जे डील करपा आयले 3 जाण एक गाडी क्विट आनी दुसरी किया एक गाडी अटॅच केल्ली आसा. तश्योच ते तिगांयकूच सद्या अरेस्ट केल्ले आसा आनी इन्क्वायरी चालू आसा. ही सद्या अपडेट आसा. आनी खंय तरी हे एक बारीक काम सांगे पुलिसान केल्लें आसा. जेचो जो सामान म्हळ्यार एक 10 करोडाची जे आसा तेणी जप्त केल्ले आसा. जे वॉमिटींग म्हणटा ती वेलाची जो देवमासो म्हणटा तेजे जे वखदा तेजो वॅल्यू इंटरनॅशनल मार्केटाक हाय प्रोफायल परफ्यूम करपाक यूज जाता. तेका खंय तरी काल डिलींग जातालें ते सांगे पुलिसान जप्त केल्ले आसा. गाडी जप्त केल्ली आसा. तशीच पुलिसांनी जे 3 जाणांक एक सिंधुदुर्ग फोंडा आनी मर्मुगांव हे 3 जाण मनशांक हे हेतूर अरेस्ट केल्ले आसा. गोमंतक TV खातीर सांगेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. केंद्र सरकारा कडल्यान अजून मेरेन कोविड संबंधित कांयच मार्गदर्शन तत्वां जारी करूंक ना अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. पयलीं हांवें सांगिल्लें आनी आतांय सांगता कोविड महामारी लागून कोणाकूच भिवपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. कोविड गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान आत्तां कांय इन्स्ट्रक्शन्स ना. आमच्या कडेन तशे नोटेबल केसीस ना. म्हणून परत एकदा हांव फाटले फावटी सांगतालो भयणी भिवपाची गरज ना. तशें आत्ताच्या घडीक तरी भिवपाची गरज ना. सांखळे मायणा नावेली वाठारांत सहकारी कामगाराचेर खुनी हल्लो करून फुज्यो काडिल्ल्या 2 दुबावितांक आरोपींक पुलिशेन अटक केल्या. सादिक अली आनी अब्दुल रजाक सिंधी अशें ह्या दोगा दुबावितांचें नांव जावन आसा. 24 वरां भितर ह्या दोगा दुबावितांक अटक करपाक दिवचल पुलिशेक येस आयले. मजगतीं जखमी कामगाराचेर बांबोळेच्या जीएमसीन उपचार सुरू आसा.
सहकारी कामगाराचेर खुदी हल्लो केल्ल्याच्या प्रकरणात दिवचल पुलिसेन अटक केल्ल्या आरोपींची नांवां सादिक अली आनी अब्दुल रजाक अशी आसात. हे दुबावित आरोपी मूळ कर्नाटकांतल्या धारवाड वाठारांतले आशिल्ल्याचे कळटा. बुधवारा राती उसरा धावेलीच्या मायणा वाठारांत खुदी हल्ल्याची ही घडणूक घडिल्ली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कर्नाटकांतले 3 कामगार मजुरी निमतान धावेली वाठारांत रावताले. बुधवारा राती उसरा ह्या कामगारां मदीं वादावादी सुरू जाली. ह्या वादाचे पर्यावसन मारपेटीत जावन सादिक अली आनी अब्दुल रजाक ह्या कामगारांनी सहकारी कामगार अब्दुल हमीद हाचेर खुदी हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात अब्दुल हमीद हो गंभीर जखमी जालो. तेच अवस्थेत अब्दुल हमीद हाका थंयच सोडून सादिक अली आनी अब्दुल रजाक ह्या कामगारांनी खड्डूक थळा वयल्यान फुजो काडिल्ली. दिवचल पुलीस स्टेशनाचे PSI रसपीर मातोडकर हांच्या फुडारपणा खाला एक टीम कर्नाटकात धाडिल्ली. हे टीमीन कर्नाटकात कारवाय करून खुदी हल्लो केल्ल्या प्रकरणात सादिक अली आनी अब्दुल रजाक ह्या 2 दुबावित आरोपींक धरून कायदेशीर सोपस्कार केले उपरांत दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हाडले. ह्या दुबावित आरोपीक सध्या रितसर अटक केल्ली आसा. निरीक्षक विजय राणे हांच्या फुडारपणा खाला आनी मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. साळगाव कळंगूट मुखेल रस्त्याचेर रेंट कॅब आनी ओमनी कार मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातान ओमनी कार चालकाक गंभीर दुखापत जाल्या. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रेंट कॅब स्पीडीन कळंगूट दिकेन वताली जाल्यार ओमनी कार कळंगूटच्यान सालिगांव दिकेन वताली तेन्ना हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. साळगांव पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. बेटी बचाव बेटी पढावचो नारो दिवपी भाजपाक बायलांच्या खऱ्यांनीच पडून गेल्ले आसा काय कितें आसा जाल्यार बस्तोड्यात 10 ते 12 जाणांच्या गटान एका गुरवार बायलेचेर हल्लो करून ताचेर अजूनय फावो ती कारवाय कित्याक जायना असो प्रश्न हळदणचो आमदार कालूस फरेरान उप्रासला. बस्तोड्या विवेक शिरोडकार आनी ताचे गुरवार बायलेर जाल्ल्या हल्ल्यान भाजपाच्याच वावुरप्यांचो हात आशिल्ल्याचो आरोपूय ह्या वेळार कालूसान केलो. बेटी बचाव बेटी पढावचो नारो दिवपी भाजपाक बायलांचे खऱ्यांनीच पडून गेल्ले आसा काय कितें आसा जाल्यार बस्तोड्या 10 ते 12 जाणांच्या गटान एका गुरवार बायलेचेर हल्लो करूनय तांचेर अजूनय फावो ती कारवाय कित्याक जायना असो प्रस्न हळदणचो आमदार कालूस फेरेरान उप्रासलो. हल्लो प्रकरणाचो तपास कासव गतीन सुरू आसा. तपासाचेर आपूण मात लेगीत समाधानी ना. ह्या प्रकरणात आपूण आवाज काडले उपरांत तिगांक अटक जाली खरी पूण फुडें कितेंच जालें ना अशेंय कालूसाचें म्हणणें. या प्रकरणात भाजपाच्या एका सदस्याचो हात आसा ताकाच लागून भाजपा ओगी आसा काय कितें अशेंय कालूस विचारता. तशेंच विवेक शिरोडकाराचो भाव पुलीस स्टेशनार गेल्लो तेन्ना ह्या प्रकरणात तपास अधिकारी आनी दुबावीत एकठांय बसून हांसून हांसून गजाली करताले. हे दोगूय सोयरे आसपाक शकतात तेन्ना बाबलो परबाच्या फाटल्या 2 दिसांतले कॉल रेकॉर्ड तपासपाची तशेंच ताका ह्या प्रकरणांतल्यान कुशीक काडपाची मागणी कालूसान ह्या वेळार केल्या. बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटात, बायले मारूं वयतात, प्रेग्नंट बायलेकूच केसलो रायट आहा तुमकां. हांवें सांगलोलें की इन्व्हेस्टिगेशन आसा तो हांव खूश नाशिल्लो. हांव डिवायस स्पीक रिजन्स म्हगे सांगलोले आनी हांवें डिमांड केल्लो की तो आयो आसा तो बाबलो परब म्हूण PSI तेका काडपाचो. ते फॅमिली शिरोडकार फॅमिलीक दुबाव आसा की बाबलो परबाक आनी हे फॅमिलीचे कसले कनेक्शन आसतले म्हणून. कनेक्शन म्हणले कसे सोयरी सोयरी आसतले कनेक्शन. आनी आमी डिमांड करतात SP कोळे
की बाबलो परबाले कॉल रेकॉर्ड डिटेल्स काडपाचे ते आयले तेन्ना इवनिंग आयले तेन्ना थिंगा पुलीस स्टेशनार आनी ते नेक्स्ट डे पासून पळोवपाक तेणें कोणा फोन केले कोणाचे फोन आयले ताका आनी हेजेर कळटले तो लोकांक कितें वॉर्निंग दितालो अक्युज्डाक नाल्यार कोणा फ्रेंडाक सांगतालो ताका कोण गॉडफादराचे कॉल येयले एक्शन घेवं नाका म्हणून. हांव एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. BJP आतां लॉ अँड ऑर्डर खूंय जालें जाल्यार रोखडे उडकी मारतात. आतां BJP कित्याक थंड आसात. एक उत्तर काडलो ना, जाप केलो ना, एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयली ना. ते रोखडे धांवतात प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आनी आमकां केन्ना आसत तेन्ना चान्स आमकां अटॅक करपाक. कायदो आनी वेवस्था खंयच कोसळिल्ली ना. बस्तोड्या जें जालां तें चुकीचेंच आनी ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्यांक पुलीस कशेंच सोडचे नात. आतां हातूंत भाजपाचो हात बी आसा म्हणून आरोप जाता तें सगळें राजकारण आशिल्ल्याचें हळडोणचो आदलो आमदार ग्लेन टिकलो सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. तसं त्यो त्यांच्या कस्टडीन घेतलेल्यो आसा आनी ह्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो तुमच्यो BJPचे एका मेंबराचे आसा. वाय द कल्प्रीट बीन नॉट अरेस्टेड इफ द कार्स बीन सीज देर बिकॉज ही इज अ BJP member? By Tasha, no, absolutely not. I just made a statement now. Whether this is nothing with BJP and Congress or any politician. The act what is done is it's a criminal act, it's a crime, and they won't be spared because BJP police are not like ते जादू मंदिर न्हू. तांकां स्वप्न पडना कोण XYZ हे आनी कित्याक पळयता न्हू. तांकां स्वप्न पडना. तांची टीम सोडलेली आसा. And definitely they will On top of that, we see the political pressure आसा हो ही जी केस आसा ती दाबोवपाचो स्टार्टिंगच्यान प्रयत्न करताले काही पॉलिटिशियन. that is absolutely false. This is done probably by the opposition talking all this. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कोलवा वाठारांतल्यान काळीज पिळून उडोवपी घडणूक उक्ताडार आयला. कोलवा सेंट एंथनी कॉपेला लागसार 6 म्हयन्याचे सान भुरगे एका बाकार सांपडले. थळाव्यांनी बेगोबेग पुलिशेक आनी वेचकी अधिकाऱ्यांक कळीत केले. उपरांत पुलिसांनी थळावर येवन चवकशी केली. उपरांत अनवळख्या आड कागाळ दाखल केली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. राती 9:30 वरांचेर फर्स्ट वर्ड कोलवा कपेला कडेन एक बरें नॉवल घडलें आनीक तें नॉवल जायत्या लोकांक खबर कळ्ळ्या आनी कोणाक कळना ताका हांव हो व्हिडिओ काडटां. मुगेली बायल आनी मुगेली भयण 9:30 वरांचेर त्या कपलाकुच्यान पासार जाली आनी पासार जाता त्या दोना थिंग एक बांक दवरलो आसता आनी त्या बांकाचेर तेमी एक बावलें चोयलें. मुगे भयणीन बायलें म्हळ्यार चोय गोंया थंय थिंग बावलें आहा अशें म्हूण. तें म्हळ्यार आतां बावलें आनी कोण हाडटलो अशें म्हळ्यार ती मुखार गेली. परतून टर्न मारयली आनी चोवपा लागली. त्या दोनाक त्या मोटरसायकलीची लायट त्या भुरग्याचे पडली आनी त्या भुरग्यान आतालो तेगे आलोलो तेदो तें कळ्ळें हें भुरगें जितें आहा म्हूण. त्या भुरग्या हालीं 8 म्हयने ते 6 म्हयने जातले सारकें चोवपा एक फॉरनर दिसता हितू बरो दिसता. उपरांत कॅजीन पुलिसांक फोन केलो आनी शेकुंतालानूय फोन केलो. पुलीस आमगेले रोखडे येयले आनी आमगेले कोलवा स्टेशनाचे पुलीस एकदम बरें काय बरे भाशेन ते येयले आनी त्या भुरग्याक चोयले. लेडीज पुलीस आसली प्लस एकलो पुलीस आसलो तेमी त्या भुरग्या उबारले आनी तेमी चोयलें. बरें भुरगें म्हणपा लागले बरे भाशेन ती घेवन गेली. कोणूय जाल्यार तिने भोंवपाची मनशां म्हाका ती दिसता कित्याक त्या लुगराचेर ह्या भुरग्याक सोडपाक सोंपेपणी पयसो मनीस येवपाना. बायपासा लागसार कारीचो धपको लागून 2 म्हशीक जाग्यारूच मरण आयले. कारीच्या फुड्यान अचकीत म्हशी धांवत आयिल्ल्यान हो अपघात घडलो अशी माहिती मेळ्ळा. ह्या अपघातान गाडयेचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. कार चालक सुदैवान वटावलो. धवळे बायपासार राती कारची धडक 2 म्हशीक बसली. ह्यो दोनी म्हशी खंय अचानक रस्त्यार येयल्यो धांवत आनी ड्रायव्हराचो चान्सूच मेळना ड्रायव्हराक की गाडी थांबोवपाक आनी इतली धांवत येयल्यो की दोनी ह्यो म्हशी आहा त्यो कारीचे धडकेन दोगी जाग्यारूच मेल्ल्यो आसा.
कारीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसा आनी राती थंय एक्सिडेंट जातकीर स्थानीक लोकांनी थंय धांव घेवन पुलिसांक आपयले. पुलिसांनी पंचनामा केल्लो आसा. कारीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसा. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे हो कारीचो ड्रायव्हर आहा तो काणकोणच्यान वेलंगा हांगा हळडीच्या कार्यक्रमाक वयतालो. पूण अचानक हळडीक पावचे पयलींच ताका एक्सिडेंट जालो आनी कारीचें मोठें नुकसान जालें. सुदैवान तो कारीचो ड्रायव्हर आसा तो सुखरूप बचावलो आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्या. बुधवारा म्हापशा उपजिल्लो कार्यालया भायर काँग्रेस कार्यकर्ता आनी पुलिसां मदीं झटापटी जाली. साळगांवचो बिकट स्थितींत आशिल्लो रस्तो ताकतिकेन दुरुस्त करपाचें निवेदन काँग्रेस कार्यकर्ता भौशीक बांदकाम खात्याक दिवपाक गेल्ले. ह्या वेळार काँग्रेस कार्यकर्ता आनी पुलिसां मदीं झटापटी जाल्ल्याचें कळटा. बुधवारा म्हापशा उपजिल्लो कार्यालयाच्या भायर काँग्रेस कार्यकर्ता आणि पुलिसांमदीं झटापटी जाली. साळगांव मतदारसंघातल्या रस्त्याची स्थिती सामकीच बाबत जाल्लेली आसा. ह्या रस्त्यावयल्यान पसार जावपी लोकांक जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडटा. साळगांवचो हो रस्तो ताकतिकेन दुरुस्ती करपाचें निवेदन भौशीक बांदकाम खात्याक दिवपाक गेल्ले कडेन पुलीस आनी काँग्रेस कार्यकर्त्यां मदीं वाद जालो. तशेंच तांचें निवेदन घेवपाक खंयचोच भौशीक बांदकाम खात्याचो खंयचोच अधिकारी नाशिल्ल्यान काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी तिडक उक्तायली. मजगतीं काँग्रेस कार्यकर्ता आनी पुलिसां मदीं जाल्ल्या झटापटीत गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उत्तर गोंय जिल्हा अध्यक्ष विरेंद्र शिरोडकार हाचो शर्ट पिजिल्ल्याचो आरोप ताणें पुलिशेचेर केलो. सो तुमचे कडेन आतां फाल्यां समज कोणी एज रेजिडेंट आयलो हांगासर ताका समज खंयसर रोड कितें वाट लागलेली आसा तें सांगपाक सो तुमचे कडेन एकटोय मनीस ना जो आपले ग्रिवियन्स मांडपाक शकता अशें जालें. सो हांगासर फक्त येवपाचें इनवर्ड करपाचें आनी वचपाचें सारकें न्ही. सालिगांव आमी आतां मेमोरंडम दिवपाक आयिल्ली हांगासर आनी थंय पुलीस आमकां कशेंच भितर घेयना. दार बंद केलें आमचेर नो प्रेजिडेंटाचो शर्ट आनी पिजून काडलो आनी आमकां कशेंच घेयना. आनी जेन्ना आमी थंय भितर गेलीं तेन्ना सिटर कोण ना, जेईना कोण ना आनी ती दुसरे एम्प्लॉईज आहा पळय ते कोणूच सांगना हांगा वचात खंय वचत म्हणून सांगता. सालिगांव आतां 2 म्हयने जाले रोड सारको केलो, टार करून केल्लो. आतां परत तोच रोड आतां परत फोडून तेणी सारकी तो रोडाचेर इतलो डिझास्टर करून उडयलो सारको. कोण पब्लिकाक 2 व्हिलर जाल्यार चलोवपाकूच शकना थंयसर कोण. सेकंडली सिनियर सिटीजन्स ते फेस करता प्रॉब्लेम बिकॉज देर इज नो ट्रान्सपोर्ट कमिंग दॅट सायड बिकॉज दे टेक अ चौगम रोड. तो एक इश्यू आसा. सेकंड नो प्लॅनिंग, नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ दीस गव्हर्मेंट ना पब्लिका कॉन्फिडन्सान घेयना. वी हॅव विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी एक कमिटी मिटींग घेवन हे सगळे सारकें कितें करचो आतां ते मेरेन सांगिना. सगळीं आपल्याक जाय तशें करता. आमदाराक तर पडलेलेच ना. एंड स्कूल्स ओपन जाल्लीं आसा आनी पेरंट्स आर फेसींग अ मिजरेबल प्रॉब्लेम ऑन दीस बिकॉज तांकां भुरग्यांक घेवन येवचें पडटा स्कुलार. कशी ती चलयतली into 2 wheeler, even 4 wheelers, and plus steel and industrial estate are working people are going using that road. So it's a total disaster and failure on this government. स्नेहा असोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगांवांतल्या घातक इमारतींचेर 8 दिसांत कारवाय करतलो. पयलेच खेपे दक्षिणेंतले 16 खणींच्या खंदकात सरभोंवतणी राखणें वणत बांदल्या. सोनजोड्यार बेगीनूच कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची उबारतले. बेवारस गाडयो 8 दिसां भितर काडले ना जाल्यार कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. बेरेस्तारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मडगांव पालिका मंडळा वांगडा बसका घेतली. हे बसकेंत मुख्यमंत्री उलयलो. आम्ही डायरेक्टरेट ऑफ म्युन्सिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि मडगाव म्युन्सिपालिटी यांच्या दोघांच्या मध्ये कॉर्डिनेशन करून बाकीची सगळी कामं त्यांच्या डेव्हलपमेंटल इश्यू, वेस्ट मॅनेजमेंट, प्री मॉन्सून क्लिनिंग ड्रेन्स, बाकीच्यो इवन दो त्यांच्यो अबंडन ज्यो बिल्डिंग्स आसात जे सामक्यो डेलिब्रेट कंडिशनान आसात त्यांनी जवळपास 10-12 बिल्डिंग आयडेंटिफाय केल्या. भितरल्यो 2-4 बिल्डिंग बेगीन उडोवपाच्या. हांवें तर आतां म्हणजे कोटेशन बेसीस घेवन सुद्दां त्यो बिल्डिंग जाता तितल्यो बेगीन PWD फुडल्या 8 दिसांच्या भितर उडयतले. कलेक्शन ऑफ आनी डिस्पोजल ऑफ गार्बेज तें करपाक लायला. बाकीचे जी सुडाचें पेंडींग आसतलें सगळें काम तें एक्सपडायट केलां. बाकीचे तेजे उरलेले बेगीन जातले. वेस्ट मॅनेजमेंट हे करता आसतना फाटलें म्हाका सांगपाक बरें दिसता की फाटल्या 1-1.5-2 वर्सान हांव दिगंबर बाप्पा मेळून मडगांव आनी पुराय वेस्ट कशी पळोवंक येता तर आमी ट्रीट करपाक शकले. नवीन प्लांटूय बी तांकां जाता तितके बेगीन येतलो. सोनसोडा लिफ्ट जाला तें म्हत्वाचें कारण तांकां हांवें सांगपाची गरज ना. सोनसोडा ते सदांच उदक त्रास भरयताले. तो सोनसोडा ज्या सोनसोड्याचेर डेली उदक पेट्टालो पावसान सुद्दां तो सोनसोडा लिफ्ट करपाचें काम म्हज्या टेन्युअरान हांवें केलें. ओके. विशेश करून मडगांवांत
वेगवेगळ्या जाग्यांचेर रेंट कार रेंट बायक पार्क करून दवरता. हांवें पुलिशेकूय इन्स्ट्रक्शन दिलां, आरटीओकूय सांगलां दुसऱ्यो एबंडंट बेश्टोच व्हेकल पडून आसा 8 दिसाची नोटीस दिया आनी लोक जर त्यो काडिना जाल्यार पुलीस काडून त्यो भितर उडयतले, सगळ्यो म्हणजे स्क्रॅपात व्हरून उडयतले. 8 दिसाच्या भितर तेंच्यांनी आपले व्हेकल व्हरोंक जाय, नाजाल्यार पुलिसान मागीर फाल्यां सकाळीं व्हरून स्क्रॅपार उडयले म्हणून दोश दिवपाचो ना. म्हणजे निदान लोकां खातीर पार्किंग हे ज्यो प्लेसीस आसा पळय चलपा खातीर जे जागा आसा थंयसर गाडयो उब्यो करून दवरपाच्यो ना, ते तांकां पुलिशेक आनी हांकां लीव करपाक लायला. कडशी मोपा आशिल्ल्या मिनी पुलाचेर उदक साचून रावला. दर वर्सा पावसाच्या दिसांनी हीच स्थिती म्हूण थळावे सांगतात. पुलाचेर उदक साचून उरिल्ल्यान आशिकुशीकच्या लोकांक येवपाक वचपाक मेळना. कोणूय जर दुयेंत पडलो जाल्यार दोतोरागेर व्हरपाक लेगीत मेळना. थळाव्या आमदारान ह्या सुवातेर येवन पळोवणी केल्ली आनी फुडल्या पावसाळ्या मेरेन ह्या पुलाक उंचाय दिवपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण अजून मेरेन दखल घेतिल्ली ना. माझ्या फाटल्यान जी न्हंय दिसता ती पावसाळ्यात खूप भरता आणि त्याच्यामुळे आमच्या लोकांचे संबंध तुटता. वगैरे आमच्या सगळ्यांना वांगडा संपर्क तुटता. कांयच आमकां कोणाकच कांयच सांगूंक मेळना. मागीर आमकां कॉलेजीनय वचांक मेळना, भायर खंय वचांक मेळना. तांदूळ भाजी आमकां कांयच मेळना. म्हणजे जेन्नाच्यान प्रवीण आसलेकर भाई आमदार जाले तेन्नाच्यान तेंच्यांनी पयलीं हांगासर येवन आमची चवकशी केली, आमकां धीर दिलो. न्हंय बीन भरलेली तेन्ना सुद्दां ते येयल्ले. मागीर दुसऱ्या वर्सा तेंच्यांनी पुलाचें काम केल्लें, म्हणजे तेंकां कॉन्क्रीट बीन घालून पूल मातशें सारकें केल्लें. हेर बी आनी वयर आमचें आणखी एक पूल आसा तेंचेंय केल्लें, पूण पाणी काय कमी जावंक ना. त्याच्या वयल्यानूय पाणी वचपाक लागलें. गेल्या वर्सा तेंच्यांनी येवन सगळें पळोवन गेल्ले. त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी मातशें कितें तरी करून दिल्लें, पूण त्याच्या उपरांतय जेन्ना पाणी गेलें तेन्ना तेंकां कळ्ळें की ह्या पुलाची उंची वाडयल्या शिवाय ह्या पुलाचें कितें जावचें. सध्या आमी आसात कडशी मोपा हांगासर, जो एक मुखेल होळ आसा आनी ह्या होळाचेर वट्ट 3 धाकटे मिनी पूल आसात. आणि पावस जेन्ना व्हडा प्रमाणात येता तेन्ना ह्या 3 पुलायल्यान वयल्यान उदक ढोपरभर वयल्यान उदक वयतात. आणि त्या वेळार ह्या जे आमच्या पलतडीचे लोक 7-8 घरां आसात त्या घरांतल्या लोकांक कशाच प्रकारचे पलतडी आलतडी येवपाक वचपाक मेळना. स्कुलांतली जी किंवा कॉलेजची भुरगीं असतात त्या भुरग्यांकय कॉलेजीन स्कुलांक वचोंक मेळना. जे कोण सरकारी नोकरेक असतात तांकांय सरकारी नोकरेक वचोंक मेळना. अशा स्थितीन हे लोक हांगासर पावस व्हडा प्रमाणात आयल्या उपरांत आणि पुलायल्यान व्हडा प्रमाणात उदक गेल्या उपरांत लोकांची जी तारांबळ उरता, लोकांची जी कनेक्टिव्हिटी तुटता, संपर्क सगळो तुटून वयता, त्या वेळार एखादो जर मनीस घरातलो मनीस शीक पडलो तेका जर डॉक्टराकडे व्हरप जाल्यार कशा पद्धतीने लोक व्हरतले हाचेरय विचार करचो. त्या खातीर सरकारान काहीतरी उपाय येवजण करची आणि ह्या लोकांक जे गैरसोयी निर्माण जातात त्या गैरसोयीसून सुटका दिवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. गोंय राज्यांत सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिकाचेर बंदी फकत कागदाचेरूच उरल्या. हाचे फुडें खर अंमलबजावणी जातली. गोंय हरीत दवरपाचें आसल्यार प्रदूशण आडावपाचे नेम पाळचेच पडटले अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें केलें. तशेंच गोंयांत रेंव आनी मातयेची धूप जावपाक लागिल्ल्यान व्हडलो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. गोंयचे दर्यादेग वाचोवपाची गरज आसा जेणे करून चडांत चड पर्यटक आकर्शीत जातले. हाचेर सरकारान खोलायेन अभ्यास करपाक सुरवात केला अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. इरोजन स्टडीज आम्ही पळयता की सँड इरोजन आणि सॉयल इरोजन गोंयांत खूप व्हडली समस्या आसा. आणि कालांतरान जर आमचे बीच उरतले आणि लोक जर गोंयांत येतले आसत जाल्यार सँड इरोजन आमकां रोखपाक जाय. आणि ते सँड इरोजन सँड इरोजन जाता ते आडोवपा खातीरय बी ह्या पद्दतीचो मॅनेजमेंट प्लॅन करपा खातीर वेगवेगळी तेजी स्टडीज ही आमी सुरवात केल्या. आणि येता त्या काळांनी तुमकां दिसतलें हाज्या वयल्यान लक्षात येयला आसतलें तुमच्या कडल्यान की गोंयचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हे कितल्या जापसालदारकेन काम करता की फक्त आमी दाखोवपा खातीर काम करिना. नो टू द सिंगल यूज ऑफ द प्लास्टीक. आमच्या घरांतली आमी कॉटन बॅग घेवनूच भायर सरतले. नुस्तें हाडपाक आसूं किंवा भाजी हाडपाक आसूं ते जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमची स्वता पासून सुरवात जावची
खूप बऱ्या पद्धतीत जातले. आम्ही इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्ह वेगवेगळ्यो रुरल तुम्ही जर फाटल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किंवा आमच्या थोड्या म्हणजे मोजकी स्टॉल्स आज प्रदीप सरमुखादमान लायल्या म्हणपाक काय हरकत ना. लावपाक आसत जाल्यार आनीक 30-40 स्टॉल सहज लायतले असले जे इको फ्रेंडली हातूंतल्यान काम करता लक्षात घेता. आणि ते नुस्त्याक आमी खाता हे जाणा जायात. नुस्तें प्लास्टीक खाता आणि त्याच नुस्त्याक आमी खाता. म्हणून आम्ही विचार करपाक जाय की आम्ही जेन्ना कचरो आणि सगळी प्लास्टिकची पिशवी बांधून जेन्ना एखाद्या न्हंयेन उडयता आनी हाडून समुद्रान उडयता तो विचार आम्ही सगळ्यांनी करपाची गरज आसा. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. रोखडेच 1 वरांचेर पळोवया लंच टायम बुलेटीन. तो मेरेन पळयत रावात कुमतक TV. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळया दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर